देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो आतां आमी कोंकणी नवो पाठ शिकुया. पाठ 19 घोळयो तातू. एक आसलो भुरगो, ताका सगळे तातू म्हूण वळखताले. तेल हाड म्हळ्यार तो तूप हाडटालो, म्हळ्यार काम सारकें करिनासलो, कित्याचें कितेंय करतालो. ताका म्हणटात तेल हाड म्हळ्यार तूप हाडप, सांगिल्लें काम सारकें करप ना. आवय ताका केन्नाच काम सांगनासली, ताका लागून तातू काम सारकें करिना म्हूण ताका आवय कामूच सांगिनासली. सुण्याचे ल्हान ल्हान पेटे ताका खूब आवडटाले. सुण्याचे धाकटी पोरांनी ताका खूब आवडटालीं, पूण खेळपाक ताचे कडेन एकूय पेटो नासलो. एक दीस तातू व्हडल्या व्हडल्यान रडपाक लागलो. आवयक म्हणपाक लागलो, म्हाका पेटो जायच. व्हडल्या व्हडल्यान रडून पेटो जाय म्हणून आवयक सांगपाक लागलो. तातूचे मावशेगेर सुण्यान पेटे काडिल्ले. तातूची मावशी कोणाक म्हणटात? आवयचे भयणीक न्ही. तर तेजे मावशेगेर सुण्यान पेटे काडिल्ले. आवयन ताका मावशेगेर पेटो हाडपाक धाडलो. तातू रडटा, तिका एक सतायता म्हणून तिणें मावशेगेर वच आनी पेटो हाड म्हणून सांगलें. तातू मावशेगेर गेलो. मावशे, म्हाका एक सुण्या पेटो दी गे. मावशेन ताका धवो फुल्ल पेटो दिलो. धवो फुल्ल म्हणजे सगळोच धवो, सोंसो कसो धवो आसता, चंद्र धवो आसता, पळयला न्ही, तसो सगळो धवोच. आनीक ताचेर कसलेंच हें ना, काळो धवो बी आसता तसो न्ही. तो घेवन तातू घरा येवपाक भायर सरलो. तातून तो पेटो घेतलो आनी तो घरा येवपाक भायर सरलो. पेट्याक सकयल दवरून तो चलपाक लागलो. हातीन तो सकयल दवरलो आनी चलपाक लागलो. थोडो वेळ पेटो ताचे फाटल्यान चलत रावलो. तातू चलता, ताच्या फाटल्यान तो पेटो चलतालो. मागीर थोड्या वेळान कितें केलें, दुसरेच वटेन तो पेटो पळून गेलो. तातून पळयलें वळोन जाल्यार पेटो ना. तातू रडत घरा आयलो. कित्याक रडटा रे पुता? आवयन तातूचे दोळे पुसले. तिका विचारलें ताका कित्याक रडटा, कितें जालें म्हणून, आनी ताचीं दुखां पुसलीं. मावशेन दिल्लो पेटो पळून गेलो मगे. तातू आनीक रडपाक लागलो. तातूक आतां आवयन विचारिना बरोबर खूब रडोंक येवपाक लागलें. कित्याक रडटालो तो? मावशेन दिल्लो तो पेटो पळून गेल्लो म्हूण. आवयन तातूक वगी केलो. आवयन ताका समजायलो आनी वगी राव म्हणून सांगलें आनी वगी रडटालो तो वगी केलो. कितें आनी सांगलें, ताच्या गळ्याक दोरी बांदिल्ली जाल्यार तो पळचो नासलो. तुवें ताच्या गळ्याक दोरी बांदूंक जाय आसली. तुजे फाटोफाट तो घरा कडेन येतलो आसलो. दोरी बांदून हाडिल्ली जाल्यार तो घरा पावतलो आसलो. म्हाका पेटो जाय. तातू रडत रावलो. वच मावशेगेर आनी दुसरो पेटो मागून हाड. तातू रडटा म्हूण आवयन ताका परतो मावशेगेर वचून दुसरो पेटो हाडपाक सांगलें. आनी हे फावटी आवयन ताका एक दोरी दिली आनी सांगलें, हे दोरयेक बांद आनी वोडीत हाड. घट याद धर. कित्याक तो याद धरिना, तो रोखडोच विसरता. एक सांगल्यार दुसरेंच करता म्हूण आवयन ताका सांगलें आतां घट याद धर. म्हणल्यार याद म्हळ्यार उगडास दवर. हांवें कितें सांगलां पळय तें, दोरी व्हर, दोरयेक बांद आनी वोडीत हाड. कोणाक दोरयेक बांदून वोडून हाडपाक दोरी दिल्या आवयन? सुण्या पेट्याक. विसरत म्हूण तातू पाठ करीत गेलो. विसरूंक फावना, विसर पडूंक जायना आवयन कितें सांगलां तें. म्हणून आवयन सांगलां तें तो म्हणीत गेलो. तुमी कशीं लॅसन आन्सर बी पाठ करता न्ही, प्रश्न जापो पाठ करता न्ही, तश्यो आवयन सांगलेलें वाक्य तो पाठ करीत गेलो. खंयचें तें? दोरयेक बांद, ओडीत हाड. दोरयेक बांद, ओडीत हाड.
अशें म्हणीत तो मावशेगेर पावलो. पूण हे खेपेक मावशेगेर एकूय सुण्या पेटो नासलो. आतां मावशेगेर सुण्या पेटो ना. तातू आनीक व्हडल्यान रडपाक लागलो. कित्याक गेल्लो तो दुसरो पेटो हाडपाक, पूण आतां पेटो ना. मावशेन ताका समजायलो. मावशेगेर रडपाक लागलो न्ही, मावशेन ताका खूब समजायलो. आतां दुसरे फावट तुका दिता दवरता सगळें सांगलें, पूण तो कसोच वगी रावना आनी तो रडचो न्हय म्हूण ताका 4 नेवऱ्यो गुठलावन दिल्यो. रडपाचें बंद करपाक जाय, वगी रावंक जाय म्हणून मावशेन कितें केलें, 4 नेवऱ्यो खबर आसा न्ही, नेतालांक चवथीक करता त्यो, तसल्यो 4 नेवऱ्यो पेपरान कागदान बांदून दिल्यो. नेवऱ्यो पळोवन तातू खोशी जालो. खावपाक मेळ्ळें न्ही, खावपाच्यो नेवऱ्यो मेळ्ळ्यो. त्या बरोबर पेट्याचें विसरलो आनी तो खोशी जालो. ती पोटली घेवन घरा वचपाक लागलो. कसली पोटली? नेवऱ्यांची पोटली. 4 नेवऱ्यो गुठलावन दिल्ल्यो न्ही, ती पोटली. तो पोटली घेवन वचपाक लागलो इतल्यान सट्ट करून ताका याद जाली. आवयन सांगिल्ल्या उतरांची ताका याद जाली. आवयन सांगिल्लें न्ही, दोरयेक बांद ओडीत हाड. पूण आवयन कितें दोरयेक बांद ओडीत हाड म्हणलेलें? सुण्या पेटो. तातूंत आतां कितें केलें, तातू कडेन कितें आसा? नेवऱ्यांची पोटली आसा न्ही, तातूंत ती पोटली दोरयेक बांदली आनी ओडीत घरा येवपाक लागलो. तातूंत कितें केलें, आतां ती पोटली, नेवऱ्यांची पोटली दोरयेक बांदली. घरा कडेन यो जाल्यार पोटली ना. पोटली ओडून कोण हाडटा तशी दोरयेक बांदता ना न्ही, पूण तातूंत ती पोटली बांदिल्ली आनी ओडीत हाडटालो. आनी तो घरा पावलो आनी पळय जाल्यार ती पोटली ना, फकत दोरी. तातूंत परतून रडपाक लागलो. कितें जाली आसतली ती पोटली? फातर भितर लागून वाटेर ती फुटून गेली. दोरयेची सुटली न्ही आनी फक्त दोरी हातान उरली. परत रडपाक लागलो. बाबा, रडटा कित्याक? तातू रडत रडत म्हणपाक लागलो, मावशेन नेवऱ्यो दिल्ल्यो, त्यो दोरयेक बांदल्यो आनी ओडीत हाडल्यो. सगळ्यो नेवऱ्यो फुटून गेल्यो. नेवऱ्यो दोरयेक बांदून कित्याक हाडल्यो रे? आवयन दोळे मोट्टे केले. आवय तेजेर आतां रागार जाली आनी ताका विचारलें नेटान, कित्याक दोरयेक बांदून तुवें नेवऱ्यो हाडल्यो? तातू रडत म्हणपाक लागलो. परत रडपाक लागलो आनी म्हणपाक लागलो, आवय, तुजीच सांगणी मगे. तुवेंच म्हाका सांगिल्लें मगे दोरयेक बांद ओडीत हाड, दोरयेक बांद ओडीत हाड म्हणून. आवयन कपलार हात मारून घेतलो. कित्याक आवयन कपलार हात मारून घेतलो? आवयन दोरी कित्याक दिल्ली? कोणाक बांदून हाडपाक? सुण्या पेट्याक. नेवऱ्यो न्ही, पूण तातूंत कितें केलें, नेवऱ्योच्यो पोटली दोरयेक बांदून ओडून हाडून फोडून उडयली. ताका असो हो तातू सांगिल्लें काम सारकें करिनासलो म्हणून ताका घोळयो तातू म्हळा. समजलो न्ही पाठ? तर ह्या पाठाचें मन लावन वाचन करात. देव बरें करूं. Subscribe now and press the bell icon.